सगळ्यांना नमस्कार। सरकारी तालुका वाचनालय कुडचडेची आमची लायब्ररी जी बाकीबाब बोरकार वाचनालय म्हणून सर्वज्ञात आसा। अंदूच्या वर्सा 50वें वर्स मनयता आसतना तराभासाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा आनी आज तशें पळोवपाक गेल्यार अतिशय म्हत्वाची अशी कार्यावळ, कित्याक ज्या वाचनालयाक बाकीबाब बोरकाराचें नांव दिलां तांची आज पुण्यतिथी। 1984 वर्सा बाकीबाब बोरकार आमकां सोडून गेले, पूण तशें पळयल्यार आज 41 वर्सां पुराय जातात ह्या घडणुकेक आनी तांच्या नांवान ओंपिल्लें एखादें वाचनालयां तांच्या उगडासाक घडोवन हाडिल्ली एक ल्हानशी आदरांजली दिवपाची अशी एक कार्यावळ। आमकां कुडचडकारांक खरें म्हणल्यार ह्या गजालीचें वेगळें अप्रूप अशें, कित्याक बाकीबाब बोरकार हे कुडचडेचे भाचे आनी कुडचड्याक ताचो जल्म जाल्लो आनी खूब फावटी उलयता आसतना बी ते कुडचडे गांवची व्हडविकाय सांगताले। एक कडेन बरयता आसतना तांणी तांच्या कुटुंबाचो एक कार्यावळींत जुवारी न्हंयत बसून 2 व्हड्यांचो एक सांगोड करून मदीं गावपी आनी एक जलशा कसो ह्या व्हड्यांतल्यान न्हंयतल्यान जुवारी न्हंयतल्यान वता आसतना कसो रंगल्लो ताजें एक सुंदर ताणें विवेचन केल्लें आसा। म्हळ्यार कुडचडेच्या विशीं खूब आत्मीयता आशिल्ले बाकीबाब बोरकार हांची आज पुण्यतिथी। ज्या मनशान मराठी कवितेक महाराष्ट्रांतल्या कवी इतल्याच तोल मोलाची किंबहुना गेयता, मागीर अर्थपूर्णता, छंद, बाकीची सगळे म्हणटा अलंकार आसा ते आसाच, ह्यो गजाली कश्यो गिरेस्त करतात कवितेक ताजे अतिशय सुंदर उत्कटपणान घालून दिल्ल्यो कांय अतिशय सुंदर अशी उदाहरणां तांच्या कवितेंतल्यान आमकां मेळटात। ताजी कविता फक्त आध्यात्म अशें न्ही, त्याच बरोबर एक रोमॅन्टिसम सुद्दां आमकां घेवन येता। म्हळ्यार खूब फावटी अशें म्हणटात की बाकीबाब बोरकार हांचें जर आकलन करपाचो कोणी प्रयत्न केलो जाल्यार तो एक रसीक लंपट, तांच्याच कवितेक जर सांगपाक जाल्यार रसीक लंपट काय तो गोसावी असो कोणाकय प्रश्न पडूं येता। बाकीबाबान स्वता तशें बरयल्लें आसा। त्याच बरोबर अध्यात्माच्यो कितल्योश्योच गजाली बाकीबाबांनी सांगल्यात ज्यो अतिशय सुंदर, फक्त कोंकणी आनी मराठींतल्यान न्ही। किसी जन्म में मैं थी दासी, तुम थे यदुवर मधुर विलासी सारकी तांणी जी कविता बरयल्या त्या वेळा वयल्या समीक्षकांनी म्हटलें आमी कोणाक आयकतात, हो भारतीय लेखक हो कबीर गाय म्हणून। कबीर ज्या तोलान ज्यो कविता बरयताले त्या तोलान हिंदी कविता बरोवपी बाकीबाब बोरकार ताणें कोंकणींतल्यान बरयल्यो, ताणें मराठींतल्यान बरयल्यो आनीक गोंयचें नांव व्हड केलें। गोंयचें नांव व्हड करूंक ल्हान जालें मान ही कविता सुद्दां बाकीबाबाची। निळ्या खाडीच्या काटाला माझा हिरवाचो गांव ही कविता बाकीबाबाची। आनीक माझ्या गोव्याच्या भुमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे अशें म्हणपी बाकीबाब बोरकार। आनीक बाकीबाबाची एक खासियत, खुबसो विचार मांडटा आसतना ते अशी कलाटणी दिताले, ती कलाटणी काळजाक तपताली। माझ्या गोंयचे भुंयेंत जे कितें बरें आसा हें सांगता आसतना तांची एक मदींच एक अशें एक कडवे येता, तातूंत माझ्या गोव्याच्या भुमीत सुखाहून गोड व्यथा, रामायणाहून थोर मूक उर्मिलेची कथा। आमी रामायण गायतात, आपलो घोव वनवासा गेला आनी बायल घरा कडेन आसा त्या उर्मिलेक आमी विसरता, त्या उर्मिलेचें व्हडपण गावपी म्हजें गोंय अशें म्हणून सांगपी बाकीबाब बोरकार। आज तांकां आमी वंदन करुया आनी तांची यादी कोपिल्ली एक ल्हानशी कार्यावळ हांगा घडोवन हाडुया। बरें दिसता आमचे मदीं आज उपस्थित आसात माधवबाब बोरकार खाशेले सोयरे। माधव बोरकार 2 नात्यांनी बाकीबाबा कडेन लागीं। एक म्हळ्यार बाकीबाबाचो कवितेचो वसो ते फुडें व्हरतात। गोंयांत जर कवितेचे शास्त्रशुद्ध पद्दतीन विवेचन करपी आनीक एकंदरी भारतीय आनी आंतरराष्ट्रीय कवितेची खोलायेन गिन्यान आशिल्ले जर कोण व्यक्तिमत्व आसात, व्यासंगी व्यक्तिमत्व
भक्तांच्या मदीं माधवबाब बोरकार हांचें नांव खूब वयर येता. त्या बाकी बाबाचे कुळयेंतलेच अशें आमच्यांनी म्हूण येता. शैलेश बाबाक विनंती करता आमी 2 ताळयो मारयात माधव बाबाक हांगा बसपाक विनंती करूया. बाबा बोरकर वाचनालयाचे मुख्य ग्रंथपाल नीता हंडे हांकां विनंती आसा की तांणी वेदिकेचेर आपली बसका घेवची. संवर आसा तंवर रुखार श्रवणा भवर. संवर आसा तंवर रुखार श्रवण्या भवर. सुकून गेलो तसो पुता कोण घेता खबर. अशे पद्दतीन जिणेचे सार सांगपी कविता बाकी बाबांनी आमच्या मुखार दवरली. आनीक आयुश्याच्या निमाणे मेरेन जे कविता जगत गेले. महाराष्ट्रांत एक मित्र संपदा म्हणून आसा जी अलौलीक अशी मित्र संपदा जोडली बाकी बाबांनी, जी तांच्या सांगाताक निमाणे मेरेन रावली. आनी बाकी बाबाचें व्हडपण बाकी बाब गेले उपरांत सुद्दां ते गायत रावले. खास करून मंगेश पाडगांवकार सारखे व्यक्तिमत्वां जावं पु ल देशपांडे सारखे व्यक्तिमत्वां जांणी बाकी बाबांचेर कितल्योश्योच कार्यावळी केल्यो काव्य गायनाच्यो. बाकी बाब बोरकारांक आमी जेन्ना आदरांजली दिवपाक पळयतात तेन्ना तांचेच एखादें गीत जावं तांची कविता घेवन एक स्वागतपर कशें आमी ताका एक बरी कलाटणी दिवं येता. एक काव्यमय अशी आमचे मदीं राधा आसा, राधा काकोडकर, ताका विनंती करता की तांणी आपले काव्य गायन हांगा करचें आनीक ह्या कार्यावळीचें एक तरेन स्वागत करचें. दिव्यत्वाची जेत प्रचिती, दिव्यत्वाची जेत प्रचिती, ते कर माझे जुळती. दिव्यत्वाची जेत प्रचिती, ते कर माझे जुळती. गाळुनिया भाळीचे मोती, गाळुनिया भाळीचे मोती, हरी कृपेचे मळे उगविती, हरी कृपेचे मळे उगविती. जलधापरी येऊन या जाती, जलधापरी येऊन या जाती. जगजाची न करी गणती, ते कर माझे जुळती, ते कर माझे जुळती. यज्ञीजाने देऊन निज शिर, यज्ञीजाने देऊन निज शिर, घडिले मानव तेचे मंदिर, घडिले मानव तेचे मंदिर. परिजयाच्या दहन भूमीवर, परिजयाच्या दहन भूमीवर, नाही चिरा नाही पडती, ते कर माझे जुळती, ते कर माझे जुळती. मध्यरात्री नभ घुमटा खाली, शांती श्रीतम चवरा डाळी. मध्यरात्री नभ घुमटा खाली, शांती श्रीतम चवरा डाळी. त्यक्त बहिष्कृत मी ज्या काळी, त्यक्त बहिष्कृत मी ज्या काळी. एकांती डोळे भरती, ते कर माझे जुळती,
तेथे कर माझे जुळती दिव्यत्वाची जेत प्रचिती दिव्यत्वाची जेत प्रचिती तेथे कर माझे जुळती तेथे कर माझे जुळती तेथे कर माझे जुळती. बाकी बाबाक हात जोडटा आसतना 2 ताळयो हात जोडून आम्ही राधाबाई खातीर मारूया परत एक फावटी. सुंदर अशा पद्धतीन त्यांनी कार्यक्रमाक सुरवात केल्या. यज्ञी जानी देऊन निजशिरा मानवतेचे घडले मंदिर परिजयांच्या दहनभूमीवर नाही चिरा नाही पडती तेथे कर माझे जुळती. कितलो व्हडलो असो विचार बाकी बाबांनी आमच्या मुखार दवरला. ताची एक प्रचिती ह्या स्वागत गितांतल्यान जाली. आमच्या सोयऱ्यांक फुलां दिवचे पयलीं हांव आमचे शैलेश बाब संस्कृती ज्या ह्या एकंदर उत्सव समितीचे अध्यक्ष आसात तांचे कडेन विनंती करतलो की तांणी आयच्या कार्यावळीची रूपरेषा एकंदर प्रस्तावना आणि माधव बाबांची वळख आमकां करून दिवची. शैलेश बाबांक आमी 2 ताळयो मारपाक जाय. कित्याक आमचे मदीं अशे खूब थोडे लोक आसा जाणी बाकी बाबाक पळयला. हांवें बाकी बाबाक गायत आसतना सुद्दां पळयला. बाकी बाबा बरोबर खबरी मारपाचो योग शैलेश बाबाक आयला आनी ताजे संबंदाच्यो कांय बऱ्यो खबरी तांचे कडेन आसा. शैलेश बाब म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळीक बाकी बाबा विशीं उलोवपाक सगळ्यांक माधव बाबा फाटल्यान कोण जर एप्रोप्रिएट पर्सनालिटी म्हणत जाल्यार शैलेश बाब संदिग्री. 2 उतरां तुमचे कडल्यान प्रस्तावनेची. बाकी बाब बोरकार सरकारी तालुका वाचनालय कुडचडे हांचे वतीन तुमकां सगळ्यांक उलोवनीत येवकार. बाकी बाब म्हणलो की तो सगळ्यां पयलीं येदो वचून बाबान सांगलें तशें तो आमचो शेजारी. शेजारी म्हणजे कितलो म्हणजे 50 पावलां इतलो शेजारी. आनीक तुमकां खबर आसा दोतोर सतीश कुडचडकार जो आसा ताजो तो आतेभाव आनी आमचे शेजराक ताजो जन्म जाला तें तांचें मूळ घर. ताजे नंतर तें घर आतां पळय आमचे देविदास बाब सरपंच आशिल्ले ते पयलीं तांगेलें घर तुमकां खबर आसतलें तें मागीर दुसरें तांगेलें घर. ताजे पयलींचें घर आमचे शेजराक म्हणजे आतां उदय कुडचडकार बी तुमी वळखता आसतले ते रावता तें घर आज एक लेख आयला लोकमतांत. तातूंत तांगेल चलयेन एक लेख बरयला आक्षेकर. बरें घरा सरची बाकी बाबालें पूण म्हाका अजुनूय खबर ना किंवा इतली दळिद्रपणां गोंयांत आसा म्हणून की तिका एक कोमुंददीची जागा घेवची पडटा बाकी बाबाचें स्मारक बांदपा खातीर. की तागेलें घर थंय आसतना मोगलो एक फ्रेंड इंग्लंडाक गेलो आनी आपणें अशें पळयलें तशें पळयलें. हांवें म्हणलें शेक्सपियरालें घर पळयलां. कोण शेक्सपियर इंग्लंडा वचून आयिल्लो मनीस विचारता. हांवें म्हणलें इतलो दळिद्री मनीस हांवें म्हणलें पळोवना सगळो. मागीर तो म्हाका म्हणटा आपूण खंय 2 फावटी इंग्लंडा वचून आयलो. तूं म्हणलें 100 फावटी वचून यो पूण तुजे सारको म्हळ्यार दळिद्री मनीस पळोवना. जाणें इंग्लंडा वचून शेक्सपियर पळयलें ना तशें बोरये वचून जाणें बाकी बाबालें घर पळोवंक ना काय कुडचडे येवन जन्मस्थान पळयलें ना. तर वायट दीस सांगपाक आमच्या घराचें तागेलें पळय जें जन्मस्थान आसा ताजी दशा अशीच जाल्या तें घर मोडून पडलां पूण थंय कोण लक्ष दिना. बाकी बाबाक येदो वचून बाबा सांगलें तशें कॉलेजींत आसतना एक प्रसंग असो आयलो की तेन्ना एक खबर हांव सांगता 1969 तेन्ना हांगा सकाळची गाडी वताली. तुमकां खबर आसा काय खबर ना. मुंबय वतना हांगच्यान पुण्या वताली ती गाडी मिटर गेज आनी पुण्या वतकीर ती गाडी चेंज जाताली. आनी हांव कॉलेज म्हणजे सुटी करून कॉलेजीक वतना म्हजो बापूय दोतोर सजगिरी म्हाका पावपाक सकाळीं 9 वरांचेर कुडचड्या स्टेशनार आयलो
आनी हांव त्या डब्यांक चडलो. डब्याक चडटना बाकी बाब देंवता. म्हाका तो पर्यंत बाकी बाब खबर ना, नांव आयकलां. धवोच तागेलो ड्रेस, धवोच सदरो हें घालून देंवता आनी बाबाक ताणें घट्ट वेंग मारली. म्हणटकीच हो कोण तरी मोठो आसपा जाय बाबाक आमच्या आनीक येवन सामको देंवन वचून वेंग मारता करता आनी बाबाय बी ताका वेंग मारता. हो कोण तरी एक मोठी आसामी आसा. इतलेंच म्हाका त्या वेळार कळ्ळें. म्हाका आतां म्हजे दळिद्रपणाची काकूट दिसता की बाकी बाब बोरकार 24 तास आमी एका बाकार बसून पुण्याक गेल्या पूण तरी हांव बाकी बाबा वळखूना. 24 तास आमी बाकार बसल्या पूण जालें कितें इतले मदीं एक आठवण म्हणून सांगता, थोडे वेळ घेता आनी की तेन्ना सकाळीं 9 वचचें पडटालें आनी दुसरे दीस सकाळीं 7 पुणे पावताले. ताजे नंतर जनता एक्सप्रेस घेवन मुंबय वचप. त्या खातीर आमकां दनपारचें जेवण, सांजचें च्याचे वेळार कितें खावपाक आनी रातचें जेवण अशें 3 जेवणां घेवन वचचें पडटालें. आनी आवयन तें प्रेमान इतलें दिवप. एकट्यान दिल्यार ते 3 जाणां खावंक मेळटा. म्हणजे हांवें कितें केलें, बाकी बाबान कांय हाडूं ना. बाकी बरोबर 2 जाण पुणेरी आसात. हांव पुणेरी हो शब्द मुद्दाम वापरता. कित्याक सांग तुमकां, पुण्यार रावलो हांव 4 वर्सां म्हणून पुणेरी हो शब्द कित्याक वापरता तें कळटा तुमकां. तर आमी कितें करता, आतां सुरेश बाब हांगा आयलो तरी हांव सुरेश बाब अरे कसो आसा, कितें आसा कितल्या तरी तूं हे रे आमी कोंकणीक वापरतात. कोंकणी तुमी आपण हो शब्द आमी केन्ना वापरना केदोय मोड जाल्या पासून. तसो बाकी बाब घे, बाकी बाब हें घे, बाकी बाब हांवें कितें पोळे हाडिल्ले, बाकी बाब पोळे घे, बाकी बाब हें घे तें घे तें घे. ते पुणेरी जे आसात तांकां राग आयलो. हांव बाकी बाबाक तूं रे म्हणटा म्हणटकीर कितें म्हणटकीर हांव जेन्ना असो मातसो भायर गेलो असो तेन्ना तो म्हजे फाटल्यान एकटो आयलो आनी म्हाका सांगता, काय तुमी काय कालचो आयलो तुमी. हांव म्हटलं काय झालं, तर तुम्ही रे तू काय करता, तुम्ही ओळखता का त्यांना. आता हांव मातसो वचूनच आशिल्लो तेन्ना, अजुनूय आसा मातसो. हांवें म्हणलें तुमकां तुम्हाला माहीत नाही, तो माझा काका आहे. हांव म्हणलें काका म्हणटकीर हां काका म्हणटकीर ते ओगी रावले मातशे. म्हणजे कित्या खातीर तो म्हणपाक तुमी रे तूं अशें म्हणटा तांकां म्हणटा ते बाकी बाब बोरकार अशें. हांव म्हणलें जालें ओके सांगलें तांकां. आनी बाकी बाबा येवन सांगलें अशें म्हणलें तुगेलो मनीस म्हणटा म्हाका. तांचे लक्षांत घेनाका म्हणपाक तूं, तांकां कांय खबर ना. इतलेंच बाकी बाबाल्यांनी म्हगेलें. ताजे नंतर बाकी बाबान खूब खबऱ्यो सांगल्यो पूण आमच्यो त्यो तकले वयल्यान गेल्यो. तेन्ना आमी तें वयी नाशिल्लें आनी तो मुडूय नाशिल्लो. म्हळ्यार कित्याक असो आमचो माधव बाब आशिल्लो तसो आमी ल्हानपणांतल्यान कवी बी तशें कांय न्ही. कवितेची आवड आतां निर्माण जाली. ताजे नंतर बाकी बाब खूब फाटीं हांव बाग गेलो, गोंयांत मेळ्ळा, पुण्याक मेळ्ळा. म्हजो भाव इंग्लंड अमेरिकेच्यान आयलो एक दीस आनी सांगपा लागलो म्हाका आपल्या गोंयचे कोण प्रॉमिनंट पर्सन्स तांकां मेळपा जाय कोणी तरी. तांगेलें तें गोवा एसोसिएशन म्हूण आसा तांचे खातीर. हांव म्हणलें या पयलीं कोणागेर या. हांवें म्हणलें पयलीं बाकी बाबागेर या परवरी. आनी म्हज्या भावाक घेवन हांव रवींद्र सुजगिरी तो ना आतां ताका घेवन हांव बाबागेर गेलो परवरी. थंय वतकीर ताणें सांगलें तो पणजे गेला. आतां पणजे खंय मेळटलो तुमकां तिट्यार मेळटलो शुवर. तिट्यार मेळटलो सकाळीं 9 साडे 9ची खबर. तिट्यार डेफिनेटली मेळटलो. म्हणटा आमी तशीच मोटार घेवन तिट्यार गेले. तिट्यार गेल्या बाकी बाब नुस्तें मोलायता म्हणटकीर आमी ताका जाप केलो ना. ताणें कितें घेतलें तें पळयलें आनी मागीर ताणें जें घेवन आशिल्लें आमी बऱ्यो मुड्डोश्यो आनी दुसरें कितें घेतलें पूण ताका सांगलें ना कितें घेतलें तें. आनी मागीर वचून ताका मेळ्ळें. बाबा म्हणलें अशें आनी आमी वळखताले एकमेकांक. म्हणलें तुमकां म्हणलें सोदपा आयिल्लें तर म्हणपाक या म्हणलें आमची मोटार आसा या. आनी हळू तें नुस्तें तागेलें पिशवेन घालें तांकां सांगनासतना. आनी तांगेल्या घरा सांगलें की तांकां सांगनाका हें मागीर तांकां वाड नुस्तें कळ्ळां. आमी खबऱ्यो बिबऱ्यो मारल्यो सगळें केलें आनी आयले. मागीर बाकी बाब गेले ते हांगा तांगेले म्हाका दिसता अमेरिके बी गेले आसतले. अशें बाकी बाब खूब फाटी मेळ्ळे आमकां. मागीर ताजे नंतर त्या बाकी बाबाची नांव दिवपाचो प्रसंग आमच्या लायब्ररीक जेन्ना आयलो ते 2000 सालांत 25 वर्सां जाल्लीं आमची तेन्ना लायब्ररीक. आनीक तेन्ना आमी अशें ठरयलें की लायब्ररीक नांव दिवपा जाय कोणाचें तरी. तेन्ना आमकां बाकी बाब बोरकाराची याद जाली जो कुडचड्यार जाल्लो म्हणून.
म्हणून आमी अशें ठरयलें की ताजें नांव बाकीबाब बोरकार दिवया आनी तें अजून तें गव्हर्मेंटांनी पास करून घेतलें आनी तें बाकीबाब बोरकार नांव जालें. म्हणटकीर आतां आमचें नांव लायब्ररीचें नांव बाकीबाब बोरकार लायब्ररी आसा म्हणटकीर बाकीबाबाची प्रत्येक वर्सा आमी पुण्यतिथी मनयतात, प्रत्येक वर्सा मनयतात. पोरूं आमी लेखक तुमच्या दारी हो प्रोग्राम केल्लो, ताजे पयलीं कविता वाचन केल्लें. तर अंदू अशें एक हें करया आनी आमी दिनेश मडेरकाराक सांगलें की अशें अशें आसा. दिनेश म्हाका फट्ट करून म्हणलें तूं माधव बाबा आपयना कित्याक? हांवें म्हणलें बरें भशेन तर आपूण आपयता पावलें. आनी त्या दिनेश बाबाच्या निमतान आज माधव बाबाची उपस्थिती हांगा आसा. आमकां खूब आनंद जाता. म्हाका दिसता पयल्याच फावटी आमच्या प्रोग्रामाक तुमी पावल्यात. आतां माधव बाबाची वळख चडशी करून दिवपाची वळख ना, सगळ्यांक खबर आहा. सुरवात केली एक शिक्षकी पेशांतल्यान ताणें 12 वर्सां 12 वर्सां ताणें पयलें की भुरगे आपल्याले आयकना म्हणून दुसरो पर्याय कितें रेडिओ तुमकां जग मारत आयकचो पडटा. तेन्ना टीव्ही नाशिल्लो म्हणून ते रेडिओचेर गेले आनी रेडिओ सगळे आयकता म्हणटकीर 30 वर्सां ते रेडिओचेर गेले, मागीर टीव्हीचेर गेले, टीव्हीचेरय गेले, टीव्हीचेर ना. मागीर ते 30 वर्सां ऑल इंडिया रेडिओ सर्विसिसां गेले आनी थंय ते गेले. पूण 12 वर्सां एक टिचर म्हणून एक तपश्चर्या ताणें केल्ली आसा. कोंकणींतले एक नामनेचे कवी आनीक तांचे बरप म्हणजे प्रकाशीत साहित्य जाल्लें तें कविता संग्रह. बाकी बाबाच्या प्रोग्रामाक एक कवी आमकां मेळप हें आमचें भाग्य. चवर वताच्यो सावळ्यो, उजवाडाचो रूख, परजळाचें दार, यमन, अव्यक्ताची गाणी, सिंफनी, मळबाचें जनेल हे कविता संग्रह तांचे प्रकाशीत जालां. मनोहरबाब सरदेसाय हांचें व्यक्तिचित्रण ताणें बरयलां. कोंकणी कवितेची 5 दशकां हो ग्रंथ ताणें संपादीत केला. तशेंच अणकार केले ते रविंद्रनाथ टागोराची 101 कविता, मीरा तारळेकर हांची फक्त तूंच ह्यो आनी तशेंच कबीराले प्रभाकर मातवे हांचे पुस्तक ताणें अणकारीत केल्लें आसा. आयच्या आज आमचे जे सुरवातेक प्रास्ताविक केल्ले म्हणजे वंसजबाब सावंत, तांचे खुर्चेरी ते बशिल्ले कांय काळ कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष म्हणून. तांकां पुरस्कार साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार प्राप्त जाला. विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कारय मेळ्ळा आनी गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार मेळ्ळा. म्हजे पुरतें सांगपा म्हणजे आनी एक वळख ताजी म्हळ्यार घरकान्न आतां क्लासमेट तो नाजाल्यार ती केन्ना हांगा पावना. आशिश म्हाका विचारतालो आज लता हांगा कशें. तर शाळेंत दवरून कॉलेजी पर्यंत माधव बाब ताचे बरोबर शिकतालो. अशें ह्या व्यक्तीचे आमी स्वागत करया. हांव आमचे मुख्य ग्रंथपाल नीता अंडे हांकां विनंती करता ताणें पुष्पगुच्छ दिवन माधव बाबाचें स्वागत करता. सगळे मान्यवरांक विनंती आसा आज बाकी बाबांच्या पुण्य निमतान जावपी ह्या कार्यावळींत बाकी बाबाची तसबीर दवरिल्ली आसा. तांच्या प्रतिमेक फुलांची
उपणी करूया, दिवली पेटोया. अतिशय अर्थगर्भ अश्यो कविता बरोवपी बाकीबाब जाणी गोंयचें नांव व्हड केलेंच. त्याच वांगडा भारतीय साहित्याक तोलोमोलाचें योगदान दिलें. जीवन त्यांना कळले हो, मी पण ज्यांचे पक्व फळापरी सहजपणाने गळले हो, अशें म्हणून सांगपी बाकीबाब बोरकार. काकासाहेब कालेलकरांनी बरयल्ली कांय पत्रां फाटी जाग ह्या म्हयन्यांत छापून आयिल्ली. तातूंतल्यान एक गजाल आमचे नदरेक आयली ती म्हळ्यार बाकीबाबांनी सुरवातीक बरयता आसतना मी पण ज्यांचे पक्व फळापरी बरोवचे बरें पिक्या फळावरी बरयल्ले. आनी काकासाहेब कालेलकरांनी बाकीबाबांक पत्र बरोवन सुचयलें की तुमी पिक्या फळावरी हाजे बदला पक्व फळावरी जर बरयलें जाल्यार ताका आनीक अर्थ येतलो अशें म्हणून बाकीबाबान तें मानून घेतलें. आनीक एक अलौकीक साधना आशिल्ल्या मनशान केल्ली सुचोवणी एका अलौकीक साहित्यिकान मानून घेवन एक अजरंवर अशी साहित्य कृती आमकां भेट दिली. आमी दोन ताळयो मारुया प्रज्वलन करता आसतना. संजीवनी मराठे म्हणून एक मराठी कवयित्रीन बरोवन दवरला. कशी अचानक मनी प्रकटते जनातली उर्वशी, मी न कुणाला सांगायाची कविता स्फुरते कशी. कुंभरसांचे श्री घेऊनी शब्दांच्या गवळणी, नजरेपुरती ठुपकते ती रूपवती कामिनी. तुसती उठती रुसावती कधी तरंगती अंबरी, स्वप्न सख्या त्या निजाकृतीचा वेध लावती वृत्ती. त्यांच्या नादे करू पाहते पदज्ञास मी अशी, मी न कुणाला सांगायाची कविता स्फुरते कशी. कविता कशी आहेत कोणाक सांगणं जर बाकीबाबा कविता कशी स्फुरली हाजी ताणी पु ल देशपांडे तशेंच जयवंत दळवीक आनी मंगेश पाडगांवकार हांकां ज्यो मुलाखती दिल्या तातूंतल्यान विस्तृतपणान विवेचन केलां. खूब फावटी ते अशें म्हणटाले कांय गजाली आपल्या दोळ्या मुखार येताल्यो तेन्ना आपसूक आपल्या तोंडांतल्यान उतर पडटाली ती वेगवेगळे कवितेचे आयाम घेवन. अशेंच कांय कवितेची उदाहरणां आमच्या मुखार येवची आसा. बोरकार सरांच्या उलोवपा पयलीं आमचे मदीं विठ्ठल आवदेकर सर आसात. तांकां हांव विनंती करतां की बाकीबाबा संबंधांच्यो कांय यादी तांचे कडेन आसल्यार तांचे बरोबर कविताय बी तांणी आमकां वाचून दाखोवच्यो. ताजे उपरांत आयच्या कार्यावळीच्या निमित्तान बाकीबाबांच्या खंयच्या एखाद्या संग्रहांतल्यो एक दोन तीन कविता सादर करचे अशें ठरलें. म्हाका सूचना तशी आयली. हांवें एक 7-8 म्हज्या पसंतीच्यो अश्यो कविता निवडून शैलेश बाबा कडेन धाडिल्यो. ताणें तातले एक दोन 3 म्हणल्यो. 3 म्हण म्हणजे वाचून दाखय अशें म्हणल्यो. आनी म्हणपाची तागेली एखान एक कविता आसा ती गेय पद्दतीन सादर करपा सारकी कविता आसा. बाकीबाबांच्यो कविता सगळ्योच पॉप्युलर कश्यो, कोणें आयकुना अशें एखादी एक कविता आसतली. तुर्ताक आमी जर इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर खंय गेले तर जाय जाल्यार पंडीत जितेंद्र अभिषेकी धरून आमच्या सुरेश वाडकरान मेरेन अत्यंत बरे पद्दतीन वेरिएशन घेवन अशें गायिल्लें एक कवन तांचें आसा तें म्हणजे पायजणां. जालें अशें की कविता संग्रह एक सोदून काड रे आनी तातलो घे अशें म्हणून सूचना आयली. आतां कविता संग्रह सोदतलो जाल्यार परतो लायब्ररीन वचून जाय वेळ नाशिल्ल्यान म्हज्याच पुस्तकाच्या संग्रहांत मदीं म्हाका एक पुस्तक मेळ्ळें पायजण म्हणून. खूब पोरनें पुस्तक आसा. तातल्योच एक 2-3 कविता हांव तुमच्या मुखार वाचून दाखयतां. आनी हांव म्हणून वचत जाल्यार तुमी जमतले. पायजणां ही ताजी खूब पॉप्युलर अशी कविता. त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना,
त्या दिसा वडाकडेन गडद तिंचना मंद मंद वाजता आयली तुझी गो पायजणा, तुझी गो पायजणा. मौन पडले सगळे राना, शिरशिरून थांबली पाना. कवळी जाग आयली तणा, झेमता झेमतना मंद मंद वाजता आयली तुझी गो पायजणा. पैसुल्ल्यान वाजली घाट, दाटलो न्हंयचो कंठकाठ. सावळ्यांनी घमघमाट सुटलो त्या खिणा, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. फुल्ल वैर चंद्रज्योती, रंध्रांनी लागल्यो वाती. नवलांची जावंक लागली शकून लक्षणा, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. गळ्या सुखा आणि दोळ्या दुखा, लकलकली जावन थिका. नकळटना एक जाली आम्ही दोगांय जाणा, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. वडफळांच्या अक्षरात कितलो वेळ न्हायत न्हायत, हुबले कितले चंद्रलोक इंद्रनंदना, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. तातले काय नुल्ले आज, सगळे जिणे आयले सांज. तरी अकस्मात तुझी वाजती पायजणा, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. आणि निमणो ताजो स्टांजा असा. कांसुलांनी भोंवती भोंवर, आंगार दाट फुल्लां चवर. पट्टी केन्ना सपना, तीच घट्टी जागरणा, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा, तुझी गो पायजणा. दुसरी एक कविता, एक तत्कालीन जी मुक्तीचो तो एक काळ, तत्कालीन आमची गोंयची लोकसंख्या कितली आशिल्ली ताजें अचूक वर्णन तागेलें त्या कवितेंत आसा. आनी ताजें बाकीचे सगळ्यो गजाली आयिल्ले कडेन आसा. ती नवें युग म्हणटात ती कविता हांव सादर करता. आतां आमी कितले आसुये त्या वेळार गोंयकार. तो म्हणटा, 7 लाख गोंयकार आमी नवें युग फुलयतले. म्हणजे मेजून 7 लाख. आज ती संख्या खंय पावली पळयात. सो 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले. अन्नल्ल्यात मंत्रजिवी ते फाल्यां उलयतले, ते फाल्यां उलयतले. जळत गोंय घुंवत जरी, घरार नांगर भोंवत जरी. थंयच पाट अमृताचे फाल्यां आमी खेळटले. 7 लाख गोंयकार आमी नवे युग फुलयतले, नवे युग फुलयतले. आज जरी काळोख बिण्ण, आज जरी काळोख बिण्ण सगळे कडेन पडलं किण्ण. दनपारांच्या कडार फाल्यां रथ भुजार झलयतले, रथ भुजार झलयतले. 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले. आज जीव लागला गोळा, आज जीव लागला गोळा. तरी दैत्य लावन दाळा. रयताच्या जैताचो शक फाल्यां चलयतले. 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले. झमून घेवंक वयली घुडी, झमून घेवंक वयली घुडी. होमखणांत आमची उडी. माणुसकेच्या फायच्या जिणेत देवाकय हाळयतले. 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले. ही घुडी खेळतले, सुखान दुखां गळयतले. जनगण मन गीत गायक सूर नवो मेळयतले, सूर नवो मेळयतले. 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, युग नवे फुलयतले. ज्या कवितेचो उल्लेख विरळ शैलेश बाबांनी म्हणला वसंताच्या उलोवण्यात आयले ते ल्हान जाले म्हान. खूब पॉप्युलर कविता. गोंयचे नांव व्हड करून ल्हान जाले महान. आनी बंदखणीची देवळं जाली लामणदिवे प्राण. रक्ताचे तेल करून रात जागयली. ही कविता म्हणटा आसतना बाकी बाबांच्याच आवाजांत तो तागेली एक टिपिकल स्टायल आसताली सादर करपाची. ते हांवें आयकल्यार हाजेर हांव जर हें वाचलां तर ताजो आवाज कानात खंय तरी घुमिल्ल्या सारको जाता. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले महान. बंदखणीची देवळां जाली रामणदिवे प्राण. रक्ताचे तेल करून रात जागयली. ताणी रात जागयली.
संसाराची शांत करून तान भागयली ताणी तान भागयली भाय दिको गास्त तांचे फायचे यशोगान गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले महान जाणट्यांचे रीण फेडून श्राद्ध चलयले ताणी श्राद्ध चलयले आनी श्रद्धेचे कोम काडून दैव फळयले ताणी दैव पळयले घटाय हाडली गरीब धाट्या अपंगुला त्राण गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले महान कणकीतली माय आमची वयर उखल्ली ताणे वयर उखल्ली अवदिशेची सया सामकी पयस दुखल्ली ताणे पयस दुखल्ली सुटके पयली जोडून दिलो घटकेवरी मान गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले मान जल्म उवाळून सगळे वंश उजयले ताणे वंश उजयले मेल्ल्या बियांतल्यान जिवे वृक्ष रुजयले ताणे वृक्ष रुजयले तांचे वरीच ल्हान आसून गोंय केले महान गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले महान बंदखणीची देवळ जाली लामण दिवे प्राण नमस्कार. बाकी बाबाच्यो 2-3 कविता आमच्या मुखार अतिशय सुंदररित्या विठ्ठल बाबांनी सादर केल्या. एकदम मोठ्यान परत ताळयो मारपा येता. ताणी एक गजाल आमकां सांगली बाकी बाबांक गावन दाखोवपाची संवय आशिल्ली म्हणून आनीक बाकी बाबाची जी उतरां आसताली कांय उतरांचे त्याचो नेमको पेज आसतालो आनीक इतले प्रभावीपणान ती उतरां भायर सरताली. ताणी एक बायल मनशेचें व्हडपण सांगता आसतना ताणी एक कविता म्हटली आवर जळ नयनीचे रमणी. बाकी बाबाची स्टायल तशी आशिल्ली आवर जळ नयनीचे रमणी नातर होईल प्रलय त्रिभुवनी चुकुनी पडला थेंब एक जरा पिचेल धरणी खचेल अंबर हताश होईल ब्रह्मा हरिहर स्वर्गही पडेल कोसळुनी आवर जळ नयनीचे रमणी आवर जळ नयनीचे रमणी. बायलेच्या चोळ्यांतल्यान एक दूख पडप म्हळ्यार कितें जावपाक शकता हाजें एक सुंदर उदाहरण ताणें आमच्या मुखार दिलें. उदळ विठ्ठल बाबान आमच्या मुखार पायजणां म्हणून दाखयली. पायजणांचे विशीं बाकी बाब सांगता आसतना म्हणटाले खूब जाणांक ही प्रणय कविता अशी दिसता रोमॅन्टिझम ते दिसता पूण जाणटे पिरायेचे जेन्ना ताका याद येता आदल्या मोगाच्यो जावं पायजणाच्यो त्या वेळार ती स्फुरिल्ली कविता अशी म्हणून आनी ती कविता तो सांगता की तातले काय सुनुल्ले आयज सगळे जिणेक आयले सास म्हळ्यार जाणटेपणांत जाल्ली कविती. तरी अकस्मात तुजी वाजती पायजण मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजण. पुरण पाटलांक विनंती करता ताणें आपली कविता सादर करची. नमस्कार. वसंत सावंतजी यांनी ज्या प्रकारे इथं आता जे सादरीकरण केलं ते पाहण्यात मी एवढा गुंग झालो होतो की मी विसरलो मला कविता वाचायच्या इथं. त्याने मगाशी उल्लेख केला की बाकीबाब बोरकरांच्या बहुतांश कविता ह्या गेय स्वरूपाच्या आहेत म्हणजे ज्या गाता येतात कारण त्याचं यमक व्यवस्थित जुळवलेलं असतं आणि शब्दांच्या अर्थासहित. मग ती मी गाऊनच सादर करण्याचा प्रयत्न करेन असा मला विचार आला. त्याप्रमाणे मी आमच्या शाळेमध्ये बालभारती मराठीच्या पुस्तकामध्ये असलेली माझा गाव ही कविता मी तुमच्यासमोर सादर करतो. त्यावेळी शाळेमध्ये असताना गायलेली कविता मला वाटतं जवळजवळ 45-46 वर्षानंतर सादर करायला मिळेल हे मला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. ती कविता मी तुमच्यासमोर गाऊन सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. निळ्या खाडीच्या काठाला माझा हिरवाच गाव जगात मी मिरवीत त्याचे लावूनिया नाव पूल ओलांडिता पुढे रस्ता येईल तांबडा घरी आणील सरळ जरी दिसला वाकडा माणसांच्या जागीसाठी दाटी करीतात माड गर्दमध्येच एखादे
आंब्या फणसाचे झाड, असो झाडी किंवा वाडी, सुने नाही वाटायचे, नादी आपुल्याच कोणी, तेथे गात असायाचे. थोड्या पाय वाटा हिंडा, लाल तांबड्या वाकड्या, थोड्या उपड्या झालेल्या, तशा बघाल टेकड्या. जेथे होईल माथ्यान, तेथे पान वाढलेले, काळोखात कोणीतरी ज्योत घेऊन आलेले. गोव्यातला माझा गाव, असा ओव्यातच गावा, तेथे जाऊन राहून डोळे भरून पहावा. किती छान आणि ओतप्रोत आपल्या गावाबद्दलचं प्रेम, निसर्गाबद्दलचं प्रेम आणि आपल्या गोमंत भूमीचं प्रेम ह्या शब्दामधून व्यक्त होतोय. ही कविता मला सादर करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद. जपानी रमलाची रात म्हणून एक बाकीबाबांची कविता असा. रोमॅन्टिसिझमाचो अतिशय सुंदर असो नमुनो. तुझे विजेचे चांद पाखरू दीपराग गात, रचित होते शयन महाली निळी चांदरात. राती रात कुक्कुट साकुंडीवर आरोहुनी माड, चोच खुपसुनी फुलवित होता पंखांचे झाड. अद्भुत पंख्यावरी भिंतीवर आंदोलनी छाया लावित होती, ताप जगाचा नकळत विसराया. धूप उसासता होता कोणी रजताच्या पात्री, विचित्र रेशीम चित्रे होती रसावली गात्री. तुझा पियानो यक्ष जळावर होता निजलेला, मनात गुंफित स्पर्श सुखांच्या स्वप्नांचा झेला. अन म्युसेची कवने होती माझ्या हातात, प्रतिचरणाला करीत होती धूम्रवेल साथ. जळत उसासत होते त्या सम अंतरात काही, होता चिमला श्वास लोकरी घोटाळत पायी. तोच वाजल्या तुझ्या सपाता सळसळला घोळ, मिरवित आलीस चालीतून तू नागिणीचा डौल. करातुनी तव खिदळत आले स्तनाकार पेले, जळता गंधक पाचूक कळती याही रंगलेले. अभिष्ट चिंतून आम्ही त्यांचे भिडविले काठ, सुरेहून तू गडे भाजिले ओठानी ओठ. नखे लाखिया दात मोतिया वैदुरी नेत्र, अवयव गमले चपळ चिवटकी मयवनीचे वेत्र. कात टाकल्या नागिणीचे ते नव यौवन होते, विळख्यातून आलापित ज्वालांची गीते. गरळ तनुतीन गोठून झाले अंतरात गोड, कळते कामज जडले देवा नरकाची ओढ. तुझ्या जपानी भाषा लिपी सम अगम्य सुंदरता, असूनी हाती ना आली ना हाता. आजही तुझ पाहता कधी ती रमलाची रात, पाठीतून जांबिया मधाचा घाली काळ जात. अशी सुंदरशी कविता बाकीबाबांनी बरयली आणि तितल्या सुंदर रीतीन ते सादर करताले. आम्ही विनंती करूया, आमचे पती प्रकाश बाब सालेलकर आसा, ताणी एक कविता हाडल्या बाकीबाबाची, ती वाचपा खातीर. आज हांगा जमिल्ले सगळ्यांक नमस्कार. सांगपाचें म्हणल्यार हांव एक रुश्ट अशा हातूंतल्यान जिवनांतल्यान आयिल्लो मनीस. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हातूंत हांवें 40 वर्सां सर्वीस केल्या आनी त्या काळाक काय कविता किंवा लेख हे हाजे बद्दल इतलो लागीं वचपाचो प्रसंग आयलो ना. पूण तरी सुद्दां खंय तरी आमच्या काळजाक बाकीबाबाले कविता तश्योच आशिल्ल्यो, त्यो केन्ना केन्नाय इवन म्हणजे एक व्हिडिओ आसा, जेन्ना म्हणजे रिटायरमेंट जालो तेन्ना ताणी एक प्रकाश पर्व नांवाचो एक व्हिडिओ घडयल्लो. त्या व्हिडिओक सुद्दां हे माझ्या गोव्याच्या भुमीत म्हणटा तो हे आसा. फक्त इतल्या खातीर खरें सांगपा म्हणल्यार बाकीबाबाचें तें वर्णन जें आसा, माझ्या गोव्याच्या भुमीत
ते इतलेच म्हजे काळजाक भिडटा, कित्याक म्हजें गोंय म्हणून ते सांगता. माझ्या गोव्याच्या भूमीत वनश्रीची कारागिरी, फुलां फळांची कुसर पशु पक्ष्यांच्या किनारी. हे म्हणटकीर म्हजी जिवा बरें दिसता. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या, कपाली मधून घट्ट फुटती दुधाचे. म्हणटा मगेल दुधसागर याद जाता. तर हीच कवितेची काही कडवी तुमच्या मुखार सादर करपाक हांव आतां म्हाका आमंत्रण दिलां, सो वाचतां. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या, कपारी मधुनी घट फुटती दुधाची. माझ्या गोव्याच्या भूमीत आंब्या फणसाची रास, फळी फुलांचे पाझर, फुली फळांचे सुहास. फुली फळांचे पाझर, फळी फुलांचे सुहास. माझ्या गोव्याच्या भूमीत वनश्रीची कारागिरी, पशु पक्ष्यांच्या किनारी. पाना फुलांची कुसर पशु पक्ष्यांच्या किनारी. माझ्या गोव्याच्या भूमीत उन्हाळ्यात खारा वारा, पावसात दारापुढं सोन्या चांदीच्या रे धारा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत ओलावल्या माझ्या येते चांदण माहेरा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत येते चांदण माहेरा, ओलावल्या लोचनानी भेटे आकाश सागरा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत चाफा पानाविण फुले. माझ्या गोव्याच्या भूमीत चाफा पानाविण फुले, भोळा भाबडा शालीन भाव शब्दाविण बोले. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या साळीचा रे भात, वाढी आईच्या मायेनं सोनं केवड्याचा हात. माझ्या गोव्याच्या भूमीत सागरात खेळे चांदी, अगत्याची आतिथ्याची साऱ्या षडरसांची नांदी. माझ्या गोव्याच्या भूमीत जिव्या सुपारीचा विडा, अग्नी दिव्यातून वसे 5 पोवळ्याचा चुडा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत लाल माती निळ पाणी, खोल आरक्त घावात शुद्ध वेदनाची गाणी. माझ्या गोव्याच्या भूमीत खडगा जडावाची मुठ, शूर शृंगाराची च्या भाळी, शोभे वैराग्याची तीट. माझ्या गोव्याच्या भूमीत उंच घोड देवळाचे, ताजमहाल भक्तीच्या अश्रुतल्या चांदण्याचे. माझ्या गोव्याच्या भूमीत तृणी सुमनाचे गेंद, सिद्ध कुणब्याच्या तोंडी शुद्ध सौंदर्याचे वेद. माझ्या गोव्याच्या भूमीत सुखाहुनी थोर व्यथा, रामायणाहुनी थोर मुख उर्मिलेची कथा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत सारा माझा जीव खेळे जडे, पुरा माझ्या कवनाचा गंध तिथे उजळे. म्हाका इतलं उलोवपाक तुम्ही चान्स दिले बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. फक्त 1 मिनिट घेता. बाकी बाबांनी नुस्तें हाजे बरोबर बाकी बाबाल चरित्र पूर्ण जायना. हांवें विठ्ठलाक सांगिल्लें येतलें मागीर तें हांव ताजेर शकता की नुस्त्या बगत ताका ताणें एक सुंदर कविता बरयल्या. एखादी मागीर वाचतलो तो, एखादी न्ही सुंगटां घालून केला बेमलाचो रोस म्हणून ताका एक कविता आसा. एकदां आसतालें राष्ट्रमाता एक बाबान ल्हानसो फुटलेख बरयलो, ल्हानसो. सुकें घालावें आमासी, सुखें न्ही सुकें घालावें. तेन्ना आतां भशेन नुस्तें मेळनाशिल्लें. केरळाच्यान आनी मेंगलोरच्यान नुस्तें येनाशिल्लें. पावस पडलो की सामको सुक्याचेर सामको. आनी बाकी बाबान तें म्हाका दिसता तें आयज मेळना ताका. कितें तरी शिवराक केळ्या फोडी खावच्यो पडले आनी तातूंत भितर ताणें एक बरोवचें पडटा तें सुकें घालावें आमासी.
आमचे बाबान ते वाचले आनी कितें भाग कितें बरयता काय आमकां तसली फकाणाची कविता म्हणपाक जालें अशें की त्याच वर्सा शुक्रारा तय आयले. गोंयांत शुक्रारा तय येतकीर कितें जाता तें खबर आसा तुमकां. शुक्रार शेनवार आयतार 3 दीस शिवराकान 2 दीस सोमार 4 दीस म्हणजे जिवनावेण मासोळी थंयसर तुका तळमळे म्हणून एक हें आसा तशें आमचे बाबाके बी नुस्त्या शिवाय जायनाशिल्लें. आयतार दीस रातचे म्हाका आवयन मागीर सुकी सुंगटाचे बिमल घालून रोस केला आनी घालो तेन्ना ताची गांठ पडटली. तेन्ना ताका कळ्ळें की बाबान सुकें घालावें आमास ह्या कवितेचे कितले पावर आसा म्हणटा ते. वसंत बाब हांव जाणा माधव बाबांच्या भाशणा खातीर तुमी रावल्या पूण तरी सुद्दां एक वातावरण तयार जावचें म्हणून 1-2 कविता हांव सादर करतलो तुमचें परमिशन घेवन. आनीक बाकीबाब बोरकारांची खूब गाजलेली कविता म्हळ्यार बांगड्या बगाया. पयलीं आदले काळार वळार येताले दारांनी तरांतरांची कांकणां घेवन येताले आनीक बायलांक कशे पद्दतीन आपुलकायेन ते आपयताले आनी बाकीबाब सुंदर कविते गावन दाखयताले. बांगड्या बगाया श्रावण लावण्य राज लागला फुलाया बांगड्या बगाया जलवलये स्वर वलये दिनकर शशिकर वलये मी सोडुनी घडिल्या प्रणये गोड बांगड्या बगाया नाजुकया सुंदर अति मंजुळ रविरुमजुमती रत्ना चमचमती भाग्य रंगवाया या बांगड्या बगाया. या प्रदोष कांत निळ्या या विजल्या सोनसळ्या लाजविती रुसुनी खळ्या आम्र किसलया या बांगड्या बगाया. नव युवती का भिडस्त यो वकुला आसा तांचे खातीर. नव युवती का भिडस्त भरुनी घ्या त्वरे स्वहस्त वाजवनी तरुण मस्त चरणी लोळवाया बांगड्या बगाया. या वासंती कहिराव्या आशा सम नित्य नव्या वधु हृदया परिहळव्या प्रेम ओवया या बांगड्या बगाया. निर्मळ हे हिरवेपण पती गृहिण्या करी मिरवून सतत करा जपून जतन ही सुरम्य माया. क्षितिजा समया जांभूळ जलदा सम या श्यामल वत्सल या गंगेतील सांध्य मेघ छाया. आणि मागीर ताका इतले एक व्हडले अधिष्ठान ते दिताले. या माऊली अपुल्यास्तव वरजांचा सुख संभव करजांचा दे गौरव वैश्वदेवराया. ए कन्ये ए दुहिते अपरिणिते ललितलते एकांते ए माते सुभग साधन्याया बांगड्या बगाया. श्रावण लावण्य राज लागला फुलाया बांगड्या बगाया. आनीक शैलेश बाबान फरमाईश केली ती बिमलाचो रोस. पार्श्वभूमी सांगना तांणी ताचें वातावरण तयार केलें म्हणून. सुंगट घालून कर गो बेस बिमलांचो रोस. सुंगट घालून कर गो बेस बिमलांचो रोस फैदासून हाडला हांवें आज तांचो घोस. मानशेची सुंगट असली मेळूक भोव कठीण तांकां लागून वाटून वचन अणवाळी भटीण. हुमण कसो कर गो मिच घालून दुणो रोस सुंगट घालून कर गो बेस बिमलांचो रोस. वाडून सगळो सोपोवं नाका सांजचे इल्लो दवर पेटक्यालो बुकलो सांबाळ घेत ताजी खबर. शेळ्या रोसा मुखार अशा कोणाक जाय पोस सुंगट घालून कर गो बाये बिमलांचो रोस. उकड्यांची पेज बरी जावती गो फुलार शिजई बरी सवकसाय गो कुण्या उजार. कुणये लावन खाल्ल्या रोसा सारको ना जिनस सुंगट घालून कर गो बेस बिमलांचो रोस. शारच्यो परी खावन पडले जेबेक माठ असल्या रोसाची गो म्हाका लागल्या सामकी गांठ. भुरगेपणच्या सुखान म्हाका जावं गो दी धादोस फैदासून हाडला हांवें तांचो घोस सुंगट घालून कर गो बेस बिमलांचो रोस फैदासून हाडला हांवें आज तांचो रोस. बाकी बाबाक 2 ताळयो. आनीक माधव बाब ही ऑथॉरिटी खरें म्हळ्यार बाकी बाबांची उलोवपाची.
तांकां विनंती करता तांणी आपले उलोवप करचें आयचे ह्या आमच्या कार्यावळीच्या निमतान. हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे मान्य बाकी बाबाचे एक जांकां बाकी विशीं एक आदर आसा अशे सगळे. आनी शैलेश बाबान म्हळें की आपली घरकान्न ही हांव येतलो म्हणून आयल्या म्हणून. तशेंच हांव म्हणटा हांवूय जो आयला तो लता भांडारी हाका मेळपाक सोलगिरी न्ही. कित्याक आमी 7 वर्सां एकठांय शिकल्या. आतां कार्यक्रम सुरू जावच्या पयलीं आमी सगळ्यो पोन्न्यो यादी चाळटाल्यो कोण खंय आसा कितें आसा. एकदां वेगळे वेगळे वाटांनी वतात मेळटात अशें ना. पूण ह्यो पोन्न्यो यादी ज्यो आसा त्यो खूब म्हत्वाच्यो. ही कार्यावळीची म्हणजे उलोवपाची सुरवात एका कवितेन करता. हांवें मराठीन कविता केन्ना बरोवना. एकूच बरयली ती 1969. त्या उपरांत हांवें ह्या अंका खातीर बरयली ती मुकुंद संगोराम ताणें सांगल्या म्हणून. बाकी बचूर आसा. कवितेचें नांव स्मरण संचित. बाकी बाब, तुम्ही या नश्वर जगाचा निरोप घेऊन आता 4 दशकांचा काळ लोटला. तरीही तुमच्या असंख्य आठवणी मनात रुंजी घालतात फुलपाखरासारख्या. लावता येत नाही क्रम त्यांचा. तुमची पहिली आठवण आकाशवाणी पणजीच्या स्टुडिओत माझ्या शाळेकरी वयात आणि माझ्या पहिल्या वयल्या न फुललेल्या कविता वाचून तुम्ही दिलेली पाठीवर कौतुकाची थाप बरेच राव हा आशीर्वाद जाणवतो अजून मला माझ्या 70रीत. आठवतात मला तुम्ही वाचून दाखवलेल्या तुमच्या ताज्या कविता. एक घनबरवा, नंतर बोरीच्या वाड्यातल्या चौसोपीवर आणि परवरीच्या सदनिकेत एखाद्या रविवारच्या सकाळी. आठवतंय एकदा तुम्ही वाचून दाखवलेल्या जोआव द देव्स या तुमच्या आवडत्या पोर्तुगीज कवीच्या कविता तुमच्या तोंडून या कविता ऐकताना जाणवत राहिलं या भाषेचं संगीत. उगाच नाही डॉन प्रोफेसरने तुम्हाला आपला आत्मज मानलं, तुमच्या कवितेची पाठीराखण केली. तुमच्यात एक रसलंपट, एक गोसावी पण होता. किती परस्पर विरोधी वृत्ती तुमच्या गुण्या गोविंदाने नादल्या. म्हणूनच जपानी रमलाच्या रात्रीच्या अनुभवाबरोबरच तुम्ही पापा पुण्याची मोजणी केली तुमच्या सरत्या आयुष्यात. आय कॉन्ट्रोडिक्ट मायसेल्फ, आय कंटेन मल्टिट्यूड असं विटमनने नाही का म्हटलं. ज्या गावाचं नाव लावून तुम्ही जगाच्या पाठीवर हिंडला फिरला त्या बोरीनं तुम्हाला सौंदर्याचं संचित दिलं. त्याचा विरह सहन होत नसे तुम्हाला. इथली तांबडी माती, माड, हिरवे डोंगर, मोतीचूर पाण्याचे ओढे, बाळ मुखासमोर चांदी शिंपीत जाणारा चंद्र याची तुम्हाला अनावर ओढ लागायची. न्यूयॉर्कचा चंद्र तुम्हाला मांडवीच्या काठाची आठवण करून गेला. म्हणूनच वाटतंय आज गोव्याच्या स्वातंत्र्य चळवळीतली 16 वर्ष वनवासातली तुम्ही कशी काढली असेल. असतो प्रतिभावंत आकाशात विहरणारा पक्षी, त्याला घरट्याचं बाण असेलच असं नाही. पण मी मात्र ही तारीवरची कसरत करून दाखवली. बाकी ऋतूचे असंख्य विभ्रम म्हणजेच तुमची कविता. तुम्हाला कविता सुरायची ती गुणगुणत तुमच्या कवितेखातीर सूर जन्मला असे असेल का. मी नेणतो माझ्या मधले वाद्य कोणते कधीच रवे,
स्वरावरी नक्की कोणती चढेल होऊन चांदण वेल. तुम्ही लिहून गेला आहात आकाशाचे शुष्क रंग. तुम्ही जळात नयन जळात भिजून पाहिले. जगात घाण नि चिखल सारा असला तरी पदोपदी तुम्हाला कमळ गुणगंधांचा नवा उखाणा घालत राहिले. किती सहजपणे तुम्ही तुमच्या कवितेला तत्वज्ञानाची रूप दिली. काळाच्या पल्याड असलेले यौवनाचे झाड तुम्हाला दिसलं. त्याच्या पालवीच्या आड असलेल्या अमृताच्या चंद्राचा झाला तुम्हाला स्पर्श. त्यानेच दिला असेल का चिर यौवनाचा वर. ऋणी आहे मी तुमच्या कवितेचा. आयुष्याच्या कसोटीच्या क्षणात दिला आहे तिने मला आधार अन ऊर्जा. मी गुणगुणतो तुमच्या कविता एखाद्या स्तोत्रासारखा. हे जे निमाणे ओळी ज्यो आसा म्हजी एक संवय आसा. सकाळी उठ्ठगच बाकी अवचे संग्रह लागीत आसता म्हणजे आता कडेन खंयचें पान मोडून हांव बाकी अवची कविता वाचतां आनी ती सबंद दीस म्हणजे ते तकलेन वयता. देवाचें स्तोत्र म्हणपाक विसरून बाकी अवचे कवितेक म्हाका एक तरेची उर्जा दिता. थोडेशें आनी खोलांत तुमकां सांगता. कोविडाच्या काळांत 1 म्हयनो मणिपाल हॉस्पिटलांत उरलो. त्या काळात हांवें म्हज्या घरच्यांक सांगलें म्हाका बाकी वयचे ते समग्र मोडकाचे दोनूय खंड म्हाका धाडून दी कित्याक कोणाक मेळूंक येनाशिल्ले. ते बाकी वयचे कविता सकाळ वेळाचेर 2 कविता वाचल्यो. मदल्या दनपारच्या वेळाचेर 2 कविता वाचल्यो. परत सांजच्यो वाचल्यो. ती नर्सी आनी दोतोर येताले ते म्हणटाले तूं कितें वाचता काय म्हणून. हांगा जे कोणी येता पेशंट त्यात आतां मरता काय फाल्यां मरता ह्या अशा विचारान आसता. हांवें तांकां सांगलें ही जी कविता आसा ती कविता ही म्हाका नवें जीवन दिवपी अशी आसा. ही अमक्याची कविता. आमकां दिसता की आमी कवीक इतले आमचो समाज जे दिवंक जाय ते दिना. आतांच शिरीश बाबान म्हळें तूं जर इंग्लंडाक गेलो आनी तुका जर शेक्सपियर खबर ना हाचे सारकें दुर्दैव ना. ही आमची बँक्रप्सी. बँकेत तुजे पयशे ना आसत जाल्यार ती बँक्रप्सी वेगळी पूण ही सांस्कृतीक बँक्रप्सी ही तितलीच म्हत्वाची अशें म्हाका दिसता. बाकी बाब आनी कुडचडे तो कुडचडे नातू हांगाच तेजे हाचो तो जल्म जाल्लो तेजे संबंदान एक ताणें एक याद बरयल्या. ताका ल्हान आसतना अशें कुडचडे येवपाक आवडटालें आपल्या आवय बरोबर. म्हणटकर आनी तो ल्हान आसतना म्हाका दिसता खूब मस्ती बी करतालो. बाय आवय कितें म्हळें कुडचड्यार वचून तुका कितें नांव रूप करूंक जाय काय म्हणून. ताका तो नांव रूप हो शब्द खूब आवडलो आनी तो तें एक वाक्य घेवंक लागलो कुडचड्यार वचून म्हाका नांव रूप करूंक जाय. तो म्हणटा की एखादी आपल्या कवितेची ती पयली ओळ आसूं येता आनी जे शब्द आपल्याक एकठांय करपाची जी एक वृत्ती आसा ती आपल्याक हांगच्यान सुरू जाली. बोरकार आनी कुडचडकार, बोरकार आनी शिर्वेकार, बोरकार आनी सावर्डेकार आनी बोरकार आनी नगरशेकार अशी आमची एकामेकाक घुसपल्ली अशी नाती. आमच्यो चलयो थंय दिल्यात तांच्यो चलयो आमी हाडल्या अशें. तर कुडचड्यार तेन्ना कशें येताले बोरयेच्यान हांगा येवप आमच्या दुर्भाटा येवन थंयच्यान मागीर तेन्ना वाफरान येवप ना जाल्यार व्हड्यान येवप. बाकी बाब केन्नाय अशें बशिल्ले की ताका पुण्य यादी जातालो. तो म्हणटालो कितें की इतलो सुंदर तो प्रवास आसतालो व्हड्यान स्पेशली व्हड्यान. ल्हान आसतना ते व्हड्यान आमी येताले हांगा
कुडचड्यार अशें तकलेन म्हाका सांगतालो. बाकी बाब म्हणटा तो बऱ्यांतलो बरो गप्पिश्ट जाका मराठींत म्हणटा, कन्वर्सेशनलिस्ट म्हणटात इंग्लिशीन, तसो ताका खबरी अश्यो ल्हान सुद्दां गजाल तशी फुलोवन फुलोवन सांगपाची ताका अशी संवय आशिल्ली. बाकी हो भितर एक कुडचडकार आशिल्लो, एक बोरकार आनी एक कुडचडकार. बोरकार म्हणटात ते अशे कल्पनेन जे करपी, कुडचडकार तांचे पांय सदांच जमनीर. तुमकां खबर आसतलें कुडचडकाराचे कशें आसतात म्हणटा ते. तर म्हणून हांवें म्हळ्यार की तूं जरी तो जरी हातून गेलो तरी ताजे पांय सदांच जमनीर. ताणें सगळो आपलो संवसार वेवस्थीत केलो. ताजें कारण तो म्हणटा आपल्या भितर एक कुडचडकार आशिल्लो. कालूच तुमी एका कुडचडकारा संबंदी उलयताले, तुमकां हांव सांगिना नांव बरें दिसना, पूण कुडचडकाराची ती एक खासियत. प्रत्येक कुटुंबाचे म्हणजे एक गूण आसता, ते बरें आसूं येता वायटूय आसूं येता. पूण बाकी बाबा भितर हे दोन गूण, दोन कुटुंबाचे गूण अशे एकठांय आयिल्ल्या भशेन तुका दिसता. आत्तां शैलेश बाबान एक म्हळें की बाकी होचें स्मारक जायना. ही मोठी खंतीची गजाल, भयंकर खंतीची गजाल. आज खंयचोय गांव, खंयचोय देश हो त्या त्या लोकां खातीर, त्या त्या हातूंतल्या मोठ्या मोठ्या कलावंतां खातीर लोक वळखतात. पूण ही वृत्ती आमच्या गोंयकारां मदीं दिसना. आतां तुमकां सांगता, पुण्यांत तांच्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान एक हें केलां. जंय जंय हे व्हडले साहित्यीक जावन गेले, साहित्यीक जावं गायक जावं, तांचे घरा मुखार एक अशें पाटी मारिल्ली आसा की हांगा अमको अमको रावतालो. बाकी बाब जंय निमाणो रावलो ताज्या चलयेच्या घरा, लखाती स्ट्रीट म्हणटा थंय तो रावतालो. थंय तांणी एक बरी एक अशी ही मारल्या की हांगा बाकी हो निमाणो रावला अशें म्हणून. आमी अशें कित्याक करूंक शकना? आमचो जो फोकस जो आसा म्हाका सदांच दिसता की आमचो चुकता. आमी म्हत्व दिता ते पयशांक दिता, सत्तेक दिता. तो सत्ते वयलो मनीस देंवलो की ताजे कडेन ताका मागीर कोण वळखना. मजा अशी की आमचे कडेन कितलेशेच इंडस्ट्रीज आसा, मिनीर आसा, खूब जाण आसात. पूण तांचे कडेन ह्या कामा कडेन जर वचत कामा खातीर तांचे कडेन तेन्ना पयशे नासता. आमचे मुक्ताबाईन म्हाका एक अनुभव सांगलो. ते एक अक्षय कविता वाक्यवाची म्हणून ताणें पुस्तक काडलां. त्या खातीर ते एका प्रसिद्ध उद्योगपती कडेन गेले. 500 फावट मारतगर कितले पयशे दिवचे? 2,500 रुपया. म्हणजे भीक कशी जाली? हरशीं तुमी जर बसत एका बसकेक बरी ब्लॅक डॉग कसली ती म्हाका खबर ना, भारतांतले भारत तुमी विस्की पितले आनी ते 10,000 15,000 थंय मोगतले. आनी एक म्हजो इश्ट आसा, ताणें ताका सांगलें एकल्यान हो अमको अमको लेख आसा तो इंग्लीश करून दी. ताणें सांगलें अमके अमके पयशे पडटले. बरें म्हणून सांगलें आनी मागीर दितना अर्दे दिले. सांगलें इतले पुरोना काय म्हणून. ही वृत्ती जो मेरेन आमचे कडेन आसा तो मेरेन संस्कृतीक हें आमची फुडें वयची ना. आमी रस्ते बांदतात म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर करतात, तशेंच कल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर नांवाची गजाल आमचे कडेन आसपाची गरज आसा. आज लोक जर कोण हॉलंडाक वता, ते हॉलंडाक जे वता नेदरलँड, ते फक्त थंयचे हे पळोवपाक न्ही, थंयची म्युजियम पळोवपाक वतात. विसेंट वॅन गॉग म्हणटा एक व्हडलो म्युजियम आसा थंय, तो म्युजियम पळोवपाक वता.
तो जर म्युझियम पळयना तांकां दिसता की आमची ही पाक फुकट गेली. तशें बाकी हो संबंदान कितें तरी गोंयांत अशें जावंक जाय. आतां ती जी कविता आसा तेजी म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत तातूंत निमाण्या तो म्हणटा कितें की आपली जर कविता समजूंक जाय जाल्यार तुमकां गोंय पळोवचें पडटलें. तुका एकूच गजाल सांगता आनी हांव थांबतां. ताजी एक कविता आसा पौशातील ऊन गळे म्हणून. तातूंत एक हे आसा वर काठावर चर्च खडे हस्तिदंती चर्च खडे पाण्यात बिंब पडे. म्हाका चटकन एक लक्षांत आयलें ही बरें बिठोणची ही गरज आसूंक जाय. खबर ना तुमी पणजेच्यान रायबंदच्या फाटल्यान वतना तुमी डाव्या वटेन जर पळयत जाल्यार ते थंय इगर्ज धवीच आसता ती आनी तिजे हे सावळी तेजे हे प्रतिबिंब उदकांत पडटा. बाकी म्हळें हे ही ओड त्या कालाक ताणें अय म्हणलो. आपूण एकदां थंयच्या वतना तो पळोवन आपल्या तकलेन आपल्या हातूंत ते ओड आयली. म्हणजे वा तार जाय बंदरा अजुनूय बरी थंय तो पूल मोडिल्लो तो पूल न्हय तो पूल करपाक सुरवात केली पूण थंय जे लागना जाले खांबे म्हूण ते पूल तो सोडून दिलो. ते खांबे हालीं हालीं सुद्दां आशिल्ले. थंय चींच आसा ते तातूंत आसा काळ वंडली जळे चिंच ही न सळसळे. ती चींच हालीं हालीं सुद्दां आशिल्ली. हाजो अर्थ बाकी भाव हो गोंया कडेन कितलो लागीं आशिल्लो हें तुका कळटा. दुसरें एक म्हत्वाचो गुण जो आयच्या कवी मदीं दिसना तो असो की बाकी हांव सांगीत बाकी भाव तुजे हे कवितेंत अमके अमके बोळी सहज आयले अशें दिसता. म्हणजे ह्या कविते कडेन ते जुळना. बाकी हांव सांगी बरोबर आसा. तुमकां अजुनूय इतलीं वर्सां बरयल्या उपरांतूय कविता खंय थांबता ती आपल्याक समजना. आनी एक गजाल तुमी लक्षांत दवरूंक जाय. आतां इतल्यो कविता वाचून दाखयल्यो न्ही बाकी बाब म्हणजे तेथे करमाचे जुळती न्ही. बाकी बाब म्हळ्यार म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत न्ही फक्त ते कितल्योश्योच बऱ्यो बऱ्यो कविता ह्यो दुर्लक्षीत उरल्या. तेजी कविता आसा झाडे झाली निळी निळी करांगुळी गोवर्धन. इतली सुंदर कविता कोणाचेच लक्ष वचूंक ना. मागीर तेजे आनी एक कविता आसा तुजे मिलन क्षेत्र म्हणून कविता आसा. कोणूच त्या कवितेचो उल्लेख करिना. म्हणजे अजुनूय बाकी भाव हो म्हणजे अनफॅदम्ड म्हणटा पळय न्ही अजून सोद घेवपाक कितलोसो वाव तो दिता. तिसरी गजाल तेजे बाबतींत की तो केन्नाच कोणाक डिस्करेज करिनाशिल्लो. हांव जाल्यार कांय कवी कशी सोय आसा अशें करून ते बरयता ना बरीत राव म्हणटालो. ताका खबर आशिल्लें की हो मनीस कितले खंय पर्यंत पावंक शकता. ताका ओगीच डिस्करेज कित्याक करचें असो जो विशय ताका जर कितें दिसलें तर तो बरयत वतलो. आतां ही तेथे कर्माची जुळती ही कविता बाकी इवन 23व्या वर्साचेर बरयली. तशेंच अनंता तुला कोण पाहू शकेल एक गाजिल्ली तेजी रचना ती ताणें 1918व्या वर्साक बरयल्ली. हांव चॅलेंज दितां आयच्या कवी अशे तरे ह्या वयाचेर अशे तरेची कविता बरोवंक शकतात ह्या वयार. म्हणजे हांव सांगता 71 वर्सां म्हाका जालीं अजुनूय ती उंचाय थंय ती उंचाय गाठप म्हाका शक्य जावना आनी फुडें जायतूय अशें म्हाका दिसना. देव बरें. आनी एक 2च मिनटां तुमचें सांगात आमकां जाय. निताबाई आमच्या मुखार येता. ताचे पयलीं दिनेश बाबान आमचे खातीर जी पुस्तकां हाडल्यात ती तुमचे मेरेन पावतात. आनी एक ल्हानसो मेमेंटो आनी निताबाईची 2 दिनवासाची उतरां आमी आयकुयात आनी मागीर हांव परत येवचो ना. निताबाईच्या उपकारा उपरांत सोंपतले. बाकी बाबान एक कवितेंत म्हटलां विजवून दीप सारे मी चाललो निजाया आता अशा शाश्वताची उरली मुळी न माया. बाकी बाबाक एक सुंदर अशा कार्यावळींतल्यान खरोखर आत्मीयतेन
आदरांजली आमी ओंपले अशें मानूया. ताजें काम इतलेंच आसा थंय तांणी कविता सादर केल्या तांचे खातीर एक ल्हानशी भेटवण. म्हणटकीर विठ्ठल सराक विनंती करता तांणी मातशें मुखार सरचें. एक फुलांची भेटवण. तशेंच अरुण सरान येवचें, प्रकाश सरान येवचें. विठ्ठल सगळ्यांचे उपकार एक उतरान मानपा जाता. आतां माधव बाबांनी एका कवितेचो उल्लेख केलो. त्या कवितेंत अश्योय कांय ओळी आसा. पुजेतल्या पाना फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा धन्य निर्माल्याची कळा नाही पुण्याची मोजणी. अशें पुण्य आमी जोडटात जेन्ना एखाद्या बाकीबाबा सारक्या महान व्यक्तिमत्वाच्या एखाद्या कार्यावळीक आमी उपस्थित रावतात तेन्ना. कार्यावळ घडोवन हाडप आनी त्या कार्यावळीक तुमची उपस्थिती मेळून तो बरे भशेन संपन्न जावप हें खूब म्हत्वाचें. माधव बाब पणजे साकून हांगा आयले. 2 ताळयो मारया तांकां उपकारा खातीर आमी. आनी 2 ताळयो आमी आमचे खातीर मारया. आमी आमचें कर्तव्य अशें मानून ह्या कार्यावळीक येता म्हणून कार्यावळी फुलतात. खरें म्हळ्यार आमी मातशे जाणटे पिरायेचेच लोक आसा. अजून आमचे मदीं धाडस आसा, धमक आसा ही कार्यावळ फुडें व्हरपाच्यो. ते व्हरत रावया. आमचें हें ध्येय पळोवन फाटल्यान नवी पिळगी येत रावतली. तशी आस्त वळया. तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं.